अस्नोडे उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाक उदका पुरवण करपी आमटाणे धरणांतल्या उदकाची पातळी उणी जाल्या। ताका लागून ह्या धरणांतलो उदकाचो सांठो नियंत्रीत दवरपाक नेमाणे ह्या धरणांत अतिरिक्त उदक सोडपाक सुरवात केल्या। शापोरा न्हंयवेल्या साळबांदांतल्यान हे उदक सोडटात। आमटाणे धरणांतल्या उदकाची पातळी आटिल्ल्यान उदका स्रोत खात्या कडल्यान ही उपाय येवजण केल्या। दिवचल तालुक्यात येवपी आमठाणे डॅमांतल्या उदकाचो सांठो नियंत्रीत दवरपा खातीर उदका स्त्रोत खात्या वतीन आता उपाय येवजण हातात घेतिल्ली आसा। ह्या डॅमांतल्या उदकाचो सांठो नियंत्रीत दवरपा खातीर साळ बांदांतल्यान उदक ह्या डॅमांत सोडपाचें काम सुरू जाल्लें आसा। दर वर्सा ह्या डॅमाच्या उदकाची पातळी आटली काय ह्या डॅमांतल्या उदकाचो सांठो नियंत्रीत दवरपा खातीर साळ बांदांतल्यान उदक ह्या डॅमांत सोडटात। फाटल्या कांय दिसांच्यान ह्या आमठाणे डॅमाच्या उदकाची पातळी सामकी उणी जाल्ली आसा। फाटल्या सप्तकांत तर सुमार 8 मिटर इतकी उदकाची पातळी कमी जाल्ली। ताका लागून ह्या डॅमांत साळ बांदांतल्यान उदक सोडून डॅमांतलें उदक नियंत्रीत दवरपाची गरज आशिल्ली। सध्या ह्या डॅमांतल्या उदकाची पातळी ल्हव कमी जायत आसा। बिरेस्तारा सांजे मेरेन ह्या आमठाणे डॅमांतल्या उदकाच्या सांठ्याची पातळी सुमार 43.80 सेंटीमीटर इतकी जाल्ली। आता ह्या डॅमांत साळ बांदांतल्यान उदक सोडून डॅमांतल्या उदकाचो सांठो नियंत्रीत दवरपाचें काम हातात घेतिल्ल्यान फुडाराक ह्या डॅमांत उदकाची मारामारी जावची ना असो एक अदमास आसा। आमठाणे डॅमाच्या उदकाची पातळी कमी जाल्ल्यान डॅमाच्या सरभोंवतणचे पात्र सध्या कोरडे जाल्ले आसा। आता ह्या डॅमांत साळ बांदांतल्यान उदक सोडटात देखून भिवपाची कांयच गरज ना अशें उदका स्त्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर आमठाणे डॅमा वयल्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।